अनुच्या शिक्षणिक वर्सा सावन इयत्ता 6वी आणि 10वे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू जातले। हे विशींचे परिपत्रक शिक्षण खात्यान जारी केला। इयत्ता 6वे खातीर 9 जाल्यार 10वे खातीर 10 विषय आसतले। 6वे खातीर SCERT वतीन समान पेपर काडटले। तपासणी मास शाळा वतीन जातली। 6वी आणि 10वे खातीर अनुच्यान NEP लागू जातली अशी घोषणा आदीच जाल्ली। तरी समितीचे बसकेत शिक्को मारले उपरांत शिक्षण खात्यान आता कार्यवाहीचे परिपत्रक जारी केला। 6वे खातीर नवीन पुस्तकां लागू जातली। 10वे खातीर मात आदलीच पुस्तकां वापरतले। इयत्ता 6वे खातीर भाषा कोंकणी वा मराठी, इंग्लिश, हिंदी वा हेर भारतीय भाषा, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, व्यावसायिक म्हळ्यार वोकेशनल शिक्षण, शारीरिक शिक्षण आणि कला म्हळ्यार आर्ट शिक्षण हे विषय आसतले। 3 भाषो आणि हेर 6 विषय मेळून 9 विषय जातात। 10वे खातीर 9वी प्रमाण 3 भाषा आणि हेर 7 विषय आसतले। कोंकणी वा मराठी, इंग्लिश, हिंदी वा हेर भारतीय भाषा, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, व्यावसायिक म्हळ्यार वोकेशनल, शारीरिक शिक्षण, कला शिक्षण आणि इंटरडिसिप्लिनरी फाटो हे विषय आसतले। विषयाचो दरेक वर्ग 40 मिनिटांचो आसतलो आणि सप्तकाक 48 वरां घेवची पडटली। वर्साची गरजेची शिक्षणिक वरां म्हळ्यार 1200 वरां पुराय जावपा खातीर अंदू एप्रिल सावन 6वी आणि 10वेचे वर्ग सुरू करपाचो निर्णय जाला। अशोच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राइब करात। भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбhuy.com।